was a good friend of mine. In 2003 to 6, I was the state president of BJP in Kerala. And in the national conference here at that time, I had occasion to participate in Panaji. And an ideal person. Of course, at the early stage onwards, we younger generation in the BJP, of course, having a great expectation from him, and we consider him as a promise to national leadership, and he rose to the occasion, and one of the best defense minister ever seen by our country. And here also, developmental activities of Goa, we can say that his contribution is bigger than any other public workers in Goa. And his untimely sad demise, of course, a great loss to our nation. Even in our mind, we are lamenting regarding his disappearance from this world. And I hope he will be he is an inspiration that will spread to the future generation as well and go before his memories. पुरा एक कंप्लीट जावंक ना बट एटलिस्ट आमी आज ताचो स्टॅच्यू आनी ताची समाधी ह्या हाचेर तांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर म्हाज्या सयत राज्याचे पुराय प्रशासनांतले आमचे सगळे अधिकारी पणजेचे आमदार बाबूजी मनसरात, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद कानवडे, माजी आमदार बाब सिद्धार्थ मुकळकर आणि त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य पणजेतले आनी बाकी सगळे कार्यकर्ते हांगासर आशिल्ले. भाईन गोंय राज्या खातीर केल्ली वेगवेगळी कामां आयजूय बी खास करून इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटात आनी सोशल सेक्टरांत वेगवेगळ्यो योजना ह्यो आयजूय लोकांच्या स्मरणांत आसा. राज्य त्याच पावलाचेर फुडें वचत आसा आनी ताकाच लागून परत एकदा आज समेस्त गोंयकारांच्या वतीन तांकां श्रद्धांजली दिता आनी सातत्यान भाईच्या घालून दिल्ल्या विचारसरणींतल्यान हें राज्य प्रगती फुडें वचपा खातीर सातत्यान गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून काम केलें.
आज जयंती, त्या निमित्तानं आज सकाळी सगळे मुख्यमंत्री आणि सरकारी सगळे ऑफिसर पार्टीचे काही लोक हांगा येवन मनोहर भाईंच्या समाधीचेर श्रद्धांजली अर्पण केली. आनी कारण मनोहर भाई हे तशे वार्षिक जे बर्थडे सेलिब्रेशन हे तशें केन्ना करनासलेले, पण तेंचे वाडदिवस म्हणजे ब्लड डोनेशन कॅम्प हो त्यांचो प्रामुख्यान आसलो. आज सुद्दां पणजी कार्यालयान आमी 9:30 ब्लड डोनेशन कॅम्प केल्लो आसा. मनोहर भाई आज आमचे मदीं ना, पण तेंच्यांनी केल्लें कार्य ह्या गोंयचो विकास पुरूश अशें तांकां म्हणटाले, किंवा लोकांक बारीक लोकांक कशा पद्दतीन एखादें सरकारी येवजण मेळपाक जाय, अंत्योदय तत्व ह्या तत्वाचेर तांच्यांनी सदोदीत गोंयांक लागून काम केल्लें आसा. आनी अजुनूय आज तांचो 66वो बर्थ एनिवर्सरी म्हणजे तांची जयंती ह्या निमित्तान सबंद गोंयभर आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सरकारी कार्यक्रमां आसाच, पण ह्याच्या व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर सुद्दां आज ह्या निमित्तान कार्यकर्त्यांनी वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा.